विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयांत फाटले म्हयनोभर आशिल्ले लोड शेडिंग आनी पावर कटाचो प्रस्न सुटपाक पावला. पावर ग्रिडा वरवीं गोंयाक वीज पुरवण करपी रामगुंडम आनी कोरबा प्रकल्पांत कोळशाची पुरवण परत सुरू जाल्ल्यान गोंयची वीज पुरवण जाग्यार पडत आयल्या. गोंयाक दिसपट्टी सुमार 450 मेगावॅट वीज लागता. आंध्र प्रदेशांतलो रामगुंडम औष्णिक वीज पुरवण प्रकल्प आनी झारखंडांतल्या कोरबा ह्या दोनूय वीज प्रकल्पांतल्यान 300 मेगावॅट वीज तयार जाता. गोंयच्या उद्देगाचेर परिणाम जावचो न्ही म्हूण उरिल्ली 150 मेगावॅट वीज गोंय सरकाराक सध्या तुटवड्याक लागून उक्त्या बाजारांतल्यान चड प्रेसान विकती घेवची पडटा. रामगुंडम आनी कोरबा वीज पुरवण प्रकल्पाक कोळशाची पुरवण सध्या सुरू जाल्या. गोंयाक विजेची गरज 450 मेगावॅट, रामगुंडम आनी कोरबा 300 मेगावॅट वीज तयार जाता. उक्त्या बाजारांतल्यान 150 मेगावॅट वीज. सध्या तुटवडो 25 ते 50 मेगावॅट. सुमार 22 दीस गोंयाक उक्त्या मार्केटांतल्यान वीज घेवची पडली. आंध्र प्रदेशांत तेलंगण राज्या खातीर सुरू केल्ल्या आंदोलनाक लागून गोंयाक विजेचो उणाव आशिल्लो. आतां आंदोलन फाटीं घेतिल्ल्यान वीज पुरवणेचो प्रश्न सुटाव जाला. रामगुंडम आनी कोरबा वीज प्रकल्पाक कोळसो मेळपाक लागिल्ल्यान सुमार 95% वीज पुरवणेचो प्रश्न सुटाव जाला. 5% उरला तोय कांय दिसां भितर सुट्टलो अशें वीज खात्याची सुत्रां सांगतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. तियात्राच्या 3 कोंकणी पुस्तकांचे मंगळारा एकाच वेळार प्रकाशन जालें. तियात्र अकादमीन ही तिनूय पुस्तकां प्रकाशीत केल्यांत. भुरग्यांक पुस्तकां वाचप आनी बरोवपाची संवय लावपाक जाय असो उलो कोंकणी अकादमीचो उपाध्यक्ष विन्सी क्वाद्रुशान मारलो. रोमी लिपींतल्या 3 कोंकणी पुस्तकांचें मंगळारा एकदम प्रकाशन जालें. तियात्र अकादमीन ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या पुस्तकांत कार्मीन वाझाचें दिशा कोण दाखयतलो, मंगल नाडकर्णीच्या टिचर म्हाका पालव दी आनी तोमाजीन कार्दोजाच्या भुरगें जिवीत हांचो आस्पाव आसलो. कोंकणी अकादमीचो उपाध्यक्ष विन्सी क्वाद्रुशान ह्या पुस्तकांचें प्रकाशन केलें. तिनूय पुस्तकांचे लेखक माचयेर आशिल्ले. हजारां वर्सां आदीं छापलेलीं पुस्तकां आयज पर्यंत तुज्यान वाजूं येता आनी ताचे वयल्यान कितें शिकपाचें आहा तें शिकूया. त्या खातीर पुस्तक हें खूब गरजेचें आसा आनी हेंच मनान धरून तियात्र अकादमी ही पुस्तकां उजवाडाक हाडटा. रोमी लिपींतल्यान बरोवप्यांक तियात्र अकादमीन पुरस्कार दिवचे अशी सुचोवणी कोंकणी अकादमीचो उपाध्यक्ष विन्सी क्वाद्रुशान केली. ल्हान भुरग्यां खातीर बरोवप कशे तरेन बरोवंक जाय, तियात्र अकादमी दालगात कोंकणी अकादमीचो कशे तरेन बरोवपाचें हेत आसता, ते बरोवपाचो हेत भुरग्यांक वदेकांत घालून तुमी एक मेळावो घेवपाचो गरज आसा. पुस्तकां छापलीच म्हणून जायना, ती वाचपाची गरज आसा. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. मुरगांव बंदरांत बर्थ नंबर 5 उबे आशिल्ल्या बोटींतलो कोळसो देंवयतना एका क्रेनीक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान उजो पालयिल्ल्यान चडशें लुकसाण जालें ना. ऑपरेटराक लोकांनी वाचयलो. मुरगांव बंदरांत उबे आशिल्ल्या बोटींतलो कोळसो देंवोवपी क्रेनीच्या इंजिनाक मंगळारा अचकीत उजो लागलो. उजो लागला हें कळटकीर इंजिन रुमान काम करपी कामगारान पळ काडिल्ल्यान तो वाचलो. ऑपरेटराक लोकांनी वाचयलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वचून उजो पालयलो. उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी फ्रांसिस्को मेंडिसान ह्या संबंधान म्हायती दिली. उजो पेटलेलो तो इट वॉज इन द इंजिन रूम and MPD was there. Immediately we started with the firefighting operations. Fire was extinguished, but then because it's an engine, it's a big machinery, we had to cool it down. Smoke was still there, and as per our knowledge, before we arrived, one person was rescued. मुरगांव बंदरांतल्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. भाजपाची भ्रष्ट सरकार हटाव मोहीम साळगांवां जाली. घोटाळे करून काँग्रेसीन गोंयाक लुटलां. लोकलेखा समितीचो अहवालूय चेपून दवरला. तरी काँग्रेसीचो कारभार लोकां मेरेन पावचो म्हूण भाजपा ही मोहीम चलयता अशें विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार म्हणटा. काँग्रेस सरकारांतलो भ्रष्टाचार होच वेंचणुकीचो भाजपा मुख्य मुद्दो करपाची आसा अशें सत्य दिसता. गोंयान वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी भाजपान भ्रष्ट सरकार हटाव मोहीम सुरू केल्या. साळगांवां निकतीच भाजपाची ही मोहीम जाली. मतदारसंघांतल्यान पक्षाचे फुडारी आनी वावुरप्यांनी पदयात्रा काडली. साळगांवचो आमदार दिलीप परुरेकार, भाजपाचे थळावे फुडारी आनी कार्यकर्ते हातूंत वांटेकार जाल्ले. बेकायदेशीर जो घोटाळो गेल्या 5 वर्सां सगळे काँग्रेसचे मंत्री मेळून जी गोंयाक लुटला पळय त्या संदर्भान PACचो रिपोर्ट हांच्यान दामून धरलो म्हणून आमी अशें ठरलें की लोकां पर्यंत विशय व्हरपाचो. पदयात्रेक लोकांनी बरीच परती केल्ली. साळगांवचो आमदार परुरेकारूय उलयलो.
25,000 कोटीचो जो बजबजपुरी आनी भ्रष्टाचार केल्लो आसा, पेट्रोला कडेन केल्लो आहा, सगळी जी बजबजपुरी आहा ही बजबजपुरी लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हे पयल्या टप्प्यान आमी आयज हें आंदोलन उबें केल्लें आसा. साळगांवां, वेऱ्या, बेती, निल्ला ह्या गांवांनी ही मोहीम जाली. साळगांवच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.